चिल्ड्रन ऑफ द करांजले रांपणकार चोयकोट। आयज आमी सकाळी फुडें पयले आमच्या MLA मेवले करांजले मनसुराता आनी आमचे ग्रीवियन्स ताका सांगले आनी सगळे जाणे आयकून आमकां इमिजिएटली आमकां हिंगा अपॉयंटमेंट दिले आमच्या कन्सर्न मिनिस्टर फिशर मिनिस्टराक। आनी आयज आमी आमचें प्रेजेंटेशन आमचे फिशर मिनिस्टराक दिला आनी सगळे आमचे ग्रीवियन्स कितें आहा तें सांगलां ताका। आनी हेंवूय सांगलां ताका पळय आमचे कालचे 2 मुद्दे आसले, एक पळय तो हे फ्लोटींग जेटी बांदल्या ती इमिजिएटली काडपाक लायल्या आनी ते आमकां ऑब्स्ट्रक्शन जाता तेणें सांगलां आपूण काडटा म्हणून ती। आनी दुसरें रिगार्डींग मेटल इन फीश तेणें कितें सांगलां तेरेली ते स्टडी करतले आनी कितें आहा ते फॉर्मल ते कितें आहा ते आमकां हे रिपोर्ट दितले म्हणून सांगलां तेणें। सो आनी दुसरें कितें सांगलां आमी ताका कितें सांगलां, आमी फिशर मिनिस्टराक सांगलां की हॅन्सफोर्थ थिंगा फिशींग चलता करांजले भितर आनी थिंगा कसल्योच एक्टिविटी ना म्हणून सांगलां। आनी ताणें आमकां एस्वर्शन दिलां इन केस पयली एक्टिविटी करता जाल्यार तेणी सांगलां आमकां मिनिस्टरान सांगलां पयली तुमची NOC घेवची पडटली आनी तुमी NOC तुमी फिशरमॅन NOC दीत जाल्यार आपूण थिंगा एक्टिविटी करूंक दितलो नाजाल्यार दिवचो ना म्हाका। आनी आमी ताका सांगलां थिंगा फकत दुसरी एक्टिविटी करूंक ना, थिंगा फिशरमॅन काम करता थिंगा फिशरमॅनाचीच एक्टिविटी जावंक जाय। माझे नाव मिलिंद देसोजा, मेंबर ऑफ करांजले फिशरमॅन। ते नुस्त्याचे आमी फिशरमॅन निजाचे फिशरमॅन आनी नुस्तें मारपी आमी। नुस्तें पळय नुस्तें एकाच जाग्यार रावना, नुस्तें आख्ख्या सगळ्याक भोंवता, जो पळय गाडयो पळय भोंवता तश्यो ते बोगोर 15 दिसांनी करांजलेचे येवन ते पॉयंट करता। आतां हो बांगडो आनी ताल्ली पळय म्हणटा ती रेपान रावना, ती बरें उदकान रावता आनी हितून मेवप म्हणजे नुस्तें पोल्युशन खायना। आतां हालीं तुमी कितें करतले, करांजले पॉयंट केला तुमी, करांजले पॉयंट करून तुमी आतां नेरूल वयतले, नेरूल तुमी म्हणटले आमकां आनी कितें मेळटलें म्हणजे हे सगळे तुमी जॉयंट करून हेतून बीची हेतून प्रेस करूंक सोदता आनी तुमी कितें घालूंक सोदता। आतां हो पळय इव्हेंट जावन हे पयलीं आमी हे 10 वर्सां पयलीं आमी बरे जियेत आले, आतां हे काजिनो येवन आतां जे खंयचे एका डांप करता ते आमकां खबर ना। हे आदी हे कितेंच येनासलें हेजे विचार, एक झूट म्हण नाका, एक दुदाची पोती म्हण नाका आनी आमी थिंगा काम करपी म्हणजे हें आतां हें जावन हें सगळें हे केन्ना डांप करता कितें करता तें मातशें हेजेर लक्ष दवरपाचें। आनी सरकार हांव मागता हो आमचो पळय तेणें पळय हितून पळय हें आयन पळय मेवला तो मातसो प्रूव करचो आनी आमकां पळय नुस्तें तेणी आमचें खायनाका म्हूण सांगलां तें नुस्तें हो फेक रिपोर्ट म्हूण तेणें दिवचो आनी हो पब्लीश जावचो। सी हे ट्रेडिशनल रांपणकार करांजळीचे काल सगळ्या न्यूजपेपराचेर एनआयओन काही कोणी तेंच्यांनी एक रिपोर्ट दिलो की नुस्त्याच्या हितून आयन मेटल सी नुस्तें नॅचरल रिसोर्स। आतां हांव नको मेटल कितें म्हूण सांगता तें, कारण जे तरेन आदीं 10-15 वर्सां जो दर्या आमचो आसलो मायनींग मोड चलतालो तेन्ना अशें केन्ना विशय जावना। तरी पूण जेंच्यांनी हो रिपोर्ट केला तेंच्यांनी इन द इंट्रस्ट ऑफ सोसायटी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे इंट्रस्ट ऑफ ह्युमन बींग जे लोक नुस्तें खाता हांचे हेल्थान जावंक जायना, तेंच्यांनी तो विशय सिरियसली सरकाराक घेवन जो सरकाराक इन्फॉर्मेशन दिवन ताका वे ऑफ कशी काडपाची अशी परिस्थिती आसा न्ही। कारण तेंच्यांनी कितें केलां आय डोंट नो वॉट इज द इंटेंशन। तेंच्यांनी अशें दिलां की करांजळेच्या नुस्त्याचें जें नुस्तें करांजळे आसता हो समुद्र तो सुट्टी भरती आसता, हायटायड आसता, खुबशे मेजर्स आसता आनी हें नुस्तें आयज हांगा जाल्यार फाल्यां दुसरे कडेन आसता आनी एका दिसान कितें खाल्लें नुस्तें तशें कांय जायना। पूण हो रिपोर्ट जो आहा हो खरो काय खोटो हांव सांगूंक शकना, पूण आमी जेन्ना न्यूजपेपरार जाता इमिजिएटली NIO आनी युनिवर्सिटीक बरयल्लें आहा की हें खरें कितें आहा तें आमकां सांगचें, कित्याक सरकार हो कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आतां कोणी सायंटिस्ट आसूं कोण PhD करता आसूं हेंच्यांनी समज कितें फायंड आउट केलां तर तेंच्यांनी सायंटिस्ट हे बऱ्या कामाक आसता, लोकां खातीर आसता। जर हेंच्यांनी हो रिपोर्ट लोकां भितर पॅनीक करपाक, मार्केट डावन करपाक,
तेंचे डिपेंड आसा लोकां खातीर आनी जे खाणारे जे आहा ह्या खाणाऱ्यांक दुबावताय मनान करून हे सगळ्याचेर हें करपा खातीर ही बरोबर गोश्ट न्हू. हे सायंटिस्टांनी विचार करूंक जाय. सायंटिस्ट हे लोकांक बरें वायट प्रूव करपाचें आसता तेन्ना तेंच्यांनी एक तेंचें मेन काम म्हणटा तें सरकारा कडेन कॉर्डिनेट करून हें करपाक जाय बिफोर गोईंग टू द प्रेस. आमी आतां ऑलरेडी मागला तेंच्यांनी आमकां दिवपाक जाय आनीक आमी फॉलोअप करतले आनी लोकांची सेफ्टी हा ही सरकाराची आनी एज ए सरकार हांवूय मिनिस्टर म्हणून आमची जबाबदारी तितकीच आहा की लोकांक प्रोटेक्ट करप, सेक्युरिटी आसप, हेल्था खातीर सेक्युरिटी दिवपाची आमची जबाबदारी. ह्या खातीर आमी काम करतले. सरकार तेज्या कठोर सारको अभ्यास करतले तेज्या प्रमाणे त्यांचे कितें सद्या सगळे कडेन पॅनीक केलं कारवाई जावं शकता. हे चुकीचें आसलं जाल्यार आमच्या सीएमा कडेन बी उलोवप कितें करून हाव टू गो फॉर दॅट आमी करचें पडटलें. कारण अशें ह्यान फुडें दुसऱ्यान अशें केन्ना करूंक जाय. आनी जर खरें असलें जाल्यार तेंच्यांनी सरकारा कडेन कन्सर्न डिपार्टमेंट कडेन ह्या लोकां कडेन संबंदान येवन ओपन करपाक जाय. एकूण परिस्थिती वचून तुमकां कितें दिसता हें कोरोनाचें नुस्तें खरोखरच अशें आसूं शकता. नाही म्हाका कित्याक दर्या आहा थोडे सॅलिनिटी असल्या कारणान आयडी आसूं शकता जावं मॅटर कितें ते उलयता तें म्हाका कळना. कारण नुस्तें करंजळेचें मेन्शन केलां पळय हें बरोबर न्हू. नुस्तें हें सबंद हेका भोंवता. बागान आसतलें, कानांगूटचें आसतलें या शिरदोनचें आसतलें. शिरदोना आनी करंजळ कितें फरक आहा. एक काबो राजनिवास रावन मारलो तो जालो. नुस्तें काय स्टेशनरी थंय aqua फार्मींग काय न्हू ते समुद्रांतसून येणारे. आयज थंय मारल्यार ते खाली जाल्यार दुसरे फावट दुसरें येता. म्हणजे येता आसतना भायरसून येता. आनी मेटल बीन आसून कित्याक एक टायम असो आसलो की पीक जेन्ना मायनिंगचें चलतालें बार्जी जे बोटी भरताले तेन्ना तरी एक मातसो हें आसलें. आयज ते खूब प्रमाण कमी आहा. पूण हें आसूंक जायना अशें आमकां दिसता. पूण आसूं शकता हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. कारण नुस्तें ह्या सकयल अंडरग्रावंड कितें आसतलें, दर्यानूय मॅटर आसतलें, नुस्त्यानूय थोड्या प्रमाणांत कांय आनी मनशांक थोडे हें आसता मॅटरूय जाय आसता. कारण हें सगळे जनावरां हितून आसतले दुदान आसूं शकता. पूण तेज्यो खरी सगळी एक्सेस आहा जास्त खंयचें प्रमाण खंयच्या हितून गावला जाल्यार तेजें स्टडी करून उपाय काडपाची गरज आसा.